आमच्योच भुकेला तुका खावूंक काम देता आमच्योच मुतानेला तुका पिवूंक चेता जुआवाचें शुभ वर्तमान. खरेंच खरें हांव तुमकां सांगता, जो मेंढऱ्याच्या ओडपांत दारांतल्यान न्हय पूण दुसरे वाटेन चोडून भितर सरता तो चोर आनी नागवणो. पूण जो दारांतल्यान भितर सरता तो मेंढऱ्याचो गोवली. ताका दार राखणो दार उगडटा. मेंढरां ताचो तालो आयकतात आनी आपल्या मेंढरांक तो आपल्या नांवान उलो करता आनी तांकां भायर व्हरता. आपल्या मेंढऱ्यांक भायर हाडटोच तो तांचे फुडें चलता आनी तांचो तालो वळखतात देखून मेंढरां ताच्या फाटल्यान वेतात. पोरक्या फाटल्यान ती वचनात, पूण ताचेर सरशिल्लीं ती पळून वेतात, कित्याक पोरक्याचो तालो ती वळखनात. जेजून तांकां ही वपार सांगली, पूण जे तो तांकां सांगतालो ताचो अर्थ तांकां मेळ्ळो ना. देखून जेजून आनीक एक पावट तांकां म्हणलें, खरेंच खरें हांव तुमकां सांगता, हांव मेंढराचें दार. म्हजे आदीं आयल्यात ते सगळे चोर आनी नागवणे, पूण मेंढरांनी तांकां लेखूंक ना. हांव दार. म्हज्यांतले जीं कोण भितर सरतात तीं सुरक्षीत आसतलीं. तीं भायर भितर सरतलीं आनी तांकां चोरव मेळटलो. चोर येता तो फकत चोरूंक, मारून उडोवंक आनी इबाड करून वेता. हांव आयलां तो तांकां जिवीत मेळचे खातीर, परिपूर्ण जिवीत मेळचे खातीर आयला. सर्वेस्पराचें उतर.